दीस मंगळार जुलैची 15 तारीख 2025. पयलें वाचप निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 2 वळ 1 तावन 15a पर्यंत. लेवीचे कुळयेचो एक दादलो आसलो आनी तो तेच कुळयेचे एका स्त्रिये लागीं लग्न जाल्लो. ती गर्भेस्त जाली आनी तिणें एका चेरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. तो भुरगो सुंदर आसलो. तें पळोवन तिणें ताका 3 म्हयने लिपोवन दवरलो. ताका आनीकय चड काळ लिपोवन दवरूंक तिच्यान जालें ना. देखून तिणें बेताचें एक पेटारो घेतलो. ताका डांबर आनी लांबी लायली आनी त्या भुरग्याक तातूंत घालून न्हंयचे देगेर झाडां मदें दवरलो. ताका कितें घडात गाय म्हूण पळोवंक ताची भयण थंयच लागसर रावली. तेन्ना फाराव्याची धूव न्हंयत न्हावंक आयली आनी तिच्यो सांगातिनी न्हंयचे देगेर भोंवताल्यो. झाडां मदें तिणें एक पेटारो पळयलो आनी तो हाडूंक आपले साकरणीक तिणें धाडली. तो उक्तो करतस एक भुरगो तिका पळोवंक मेळ्ळो. तो रडतालो. तिका ताची बिरमोत दिसली आनी तिणें म्हळें, हो एक हेब्रेवाचो भुरगो. तेन्ना भुरग्याचे भयणीन फाराव्याचे धुवेक म्हळें, तुजे खातीर ह्या भुरग्याक दूद दिवंक हेब्रेवा मदले एके स्त्रियेक हांव आपोवंक वचूं? वस म्हळें फाराव्याच्या धुवेन. आनी चेडूं भुरग्याच्या आवयक हाडूंक गेलें. फाराव्याचे धुवेन तिका म्हळें, ह्या भुरग्याक व्हर आनी म्हजे खातीर ताका दूद दी. तुजी मजुरी हांव तुका दितली. ते स्त्रियेन भुरग्याक व्हेलो आनी ताका आपलें दूद दिवन बसलो. भुरगो वाडटस तिणें ताका फाराव्याचे धुवे सरशीं हाडलो. फाराव्याचे धुवेन ताका आपल्या सपुता परी वागयलो. तिणें ताका मोइजे म्हणून नांव दिलें, कित्याक तिणें म्हळें, हांवें ताका उदकांतलो वयर काडला. मोइजे वाडोवन व्हड जालो. एक दीस तो आपले हेब्रेव भावांची भेट करूंक गेलो आनी ताणें तांचो भरासो वावर पळयलो. थंय एक इजिप्तकार एका हेब्रेवाक मोइजेच्या भावां पैकीच्या एकल्याक मारतलो तें ताणें देखलें. मोइजेन आपणा भोंवती दिश्ट घाली आनी थंय कोणूच नातलो तें पळोवन त्या इजिप्तकाराक ताणें जीवशी मारलो आनी रेवेंत पुरलो. दुसऱ्या दिसा तो परत आयलो आनी दोग हेब्रेव झगडताले तें ताणें पळयलें. गुन्यांव आशिल्ल्याक ताणें म्हळें, तुज्या भावाक तूं कित्याक मारताय? ताणें जाप दिली, तुका आमचेर फुडारी आनी मुन्सुबीदार कोणें नेमला? इजिप्तकाराक जीवशी मारलेले परी म्हाकाय जीवशी मारूंक तूं सोदताय? तेन्ना मोइजे भियेलो आनी ताणें आपणा इतल्याक म्हळें, ही खबर खरेंच सगळ्यांच्या कानाक पडल्या. फाराव्याक ही खबर मेळटस ताणें मोइजेक जीवशी मारूंक सोदलें. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडपकार. कीर्तन 69, 3, 14, 30-31 आनी 33-34. श्लोक. दुबळ्या धाकट्यानो सर्वेस्पराक सोदा, तुमची काळजां नव्या हुरुपान भरतली. हांव उब्रांत रोंबलां, म्हज्या पांयांक थळ मेळना. हांव सागोराच्या उदकांत पडलां, लारां पोंदा सांपडलां. श्लोक. दुबळ्या धाकट्यानो सर्वेस्पराक सोदा, तुमची काळजां नव्या हुरुपान भरतली. बेगीनच म्हाका प्रसन्न जा म्हणून तुजे लागीं प्रार्थना मागतां सर्वेस्परा. तुजे वर्ते दयेन म्हाका आयक देवा. विश्वासी धन्या पाव म्हाका. श्लोक. दुबळ्या धाकट्यानो सर्वेस्पराक सोदा, तुमची काळजां नव्या हुरुपान भरतली. हांव देवा निर्भागी आनी सदां दुखेस्त. म्हजी सडवण कर, म्हाका उबार. गितां गावन देवाचें नांव हांव वाखणतलों. अर्गां स्तुती कर, ताची महिमा वर्णितलों. श्लोक. दुबळ्या धाकट्यानो सर्वेस्पराक सोदा, तुमची काळजां नव्या हुरुपान भरतलीं.
हें पळोवन दुबळीं धाकटीं संतोसतलीं. देवदर्शन आशेतल्यांची काळजां नव्या हुरूपान भरतलीं, कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्या धाकट्यांची मागणी आयकता. खोड्यार आसल्या आपल्याची तो बेपारवा करिना. श्लोक. दुबळ्या धाकट्यानो, सर्वेस्पराक सोदा, तुमची काळजां नव्या हुरूपान भरतलीं. उद्गार. अलेलुया, अलेलुया. आज तुमची काळजां धारून करिनाकात. बगार सर्वेस्पराचो ताळो आयकयात. अलेलुया, अलेलुया. शुभ वार्ता. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 11, ओळ 20 तावन 26 पर्यंत. जेजून जायतीं आसर्यां केल्लीं त्या शहराक वचून देवा थंय ती पाटी परतूंक नान देखून तांकां तो बेस्टावंक लागलो. हा, कितली भिरांकूळ जातली तुजी स्थिती, ये खेरोजिना. हाय तुका, ये बेतसायदा. तुमचे मदें केल्ली ती आसर्यां तीर आनी सिदोन शहरांनी केल्लीं जाल्यार थंयचो लोक खंयच्या काळार गोणी वस्त्र न्हेसून आनी आंगार गोबर घालून आपली जिणी बदलतो. देखून हांव तुमकां सांगता, जडतेच्या दिसा तीर आनी सिदोनाच्या लोकांक तुमचे प्रास चड काकूळट लपतली. आनी तूं कफारनांव, आकाशाक सडतलें म्हूण चिंताय कितें? पाताळाक तूं शेवटातले, कित्याक तुजे तें केल्याम ती आसर्यां सोदोमांत केल्लीं जाल्यार आजुनूय तें उबें आसतें. देखून हांव तुमकां सांगता, जडतेच्या दिसा सोदोमाच्या गांवाक तुजे वर चड काकूळट लपतली. देवाचें उतर हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. भावार्थ आमी मेस्तांक देवान दिवचें एक उत्तीम देणें. हें देणें आपणावंक आनी हेरां तें वांटून घेवच्याक आपोवणें आसा. आज जेजू गलिलियाचीं 2 शहरां केराजीन आनी बेतसायदाचेर तांच्या शेळ्या भावार्थाक लागून बेजार पावचें आयकता. आपल्या मोगाचो कलाकार पाड कामांत शिरकोन पडटा तवळ प्रेक्षकाक दुखता आनी विश्वास उणो जावचो सहज. तशेंच बगलें जायचें जेजूक. इतलीं बरीं कामां करन, आजापां करन लोकांन मात्र ताका तिरस्कार केलो. देवाचो मोग तांकां वांटलो तरी ताका पळोवंक मेळ्ळो शेळो भावार्थ. फ्रांसीस de सेल्स म्हणटा, देवान आमकां खंयसर वंपलां थंयसर हांवें पालेवंक या फुलोवंक जाय. थोड्या फावटी भोव बरीं कामां करतना पाड आयकूंक मेळटा. तवळ निराश जावचें न्ही. बगार क्रिस्ताची देख काणगवया आनी ताचें मिसांव संतोशान आमच्या भाव भयणींक कळीत करया. निराशेन बुडतना आमचो भावार्थ घट्ट करया आनी खरे शीर सावन सर्गेंचे रास परगट करया.